नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। न्हंयो बायो सुकल्यो, कुळागरां सुकून मरपाच्या वाटेर, करचें तरी कितें? दाबाळच्या शेतकारांक पडला प्रस्न। नव्या संसद भवनाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे हस्तुकी जाले उक्तावण। सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक आशिल्ल्या सेंगेलोच्योय केली स्थापणूक। ग्रामसभेच्या एजंडा वयल्यान तापली चिमलाची ग्रामसभा। लोकांनी बोवाळ घाल्ल्यान सरपंचान ग्रामसभा केली तहकूब। आप मजत गटांकडल्यान घेवं नाकात सोपो, बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसाची मागणी। बियर घेवपाक आयली आनी गल्ल्यार मारलो हात, बायणा वास्कोची घडणूक। रहिवाशी प्रकल्पाक चिमलाच्या लोकांचो विरोध, पंचायत मंडळाक धरले धारेर, ग्रामसभेनूय घालो बोवाळ। आता पळयात खबरो विस्तारात। उदकाची समस्या गोंयकारांक नवी ना। दर वर्सा एप्रिल मे म्हयन्यांत शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांतले नळ लेगीत सुक्यार पडटात। सरकारान हर घर जल येवजण दाखले दिता तरी खर, पूण एप्रिल आनी मे म्हयन्यान नळ सुक्यार पडून लोक उदकाक पादेशीर जातात, ही गजाल तितलीच खरी आसा। दाबाळ वाठारांतल्या लोकांक फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन उदक ना। उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यातूच ते भायर कुळाघरांतलीं झाडां मरपाक लागल्यात। गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच फावट दाबाळचे लोक उदका खातीर तानेल्यात। दाबाळ गांवांत कुळाघरां कुशीक आशिल्ले व्हाळ आनी न्हंयो सुकल्यात। खणपिटाक उदक आसा, पूण ते पंपिंग करून हाडपाक जाय। थळाव्यांनी सांगून लेगीत सरकार कानार केंस ओडून आसा, देखून सरकार भेरो जाला काय कितें असो प्रश्न थळाव्या लोकांक पडला। कारण म्हणजे आमचे फिरंगी बांदाक उदक येता ते दोन व्हाळांचे, ते दोनूय व्हाळ आतां सुकले। वयर खणी आसा, पूण कितें जालें, खणी डीप गेल्ल्यान उदक सुकलें मान्य, पूण जेन्ना खणी चालू आशिल्ल्यो तेन्ना ते उदक तरी घालताले, म्हणजे उस्पताले उदक घालताले आनी तें कशें तरी चालू उरतालें। तेन्ना आमकां पंप दिताले न्हंयचें उदक काडून घालपाक, हो प्रोसेस चालू आशिल्लो। आतां कितें जालें, अंदू खणी गेले गव्हर्मेंटाच्या हातांत, आमी त्रासां पडले। हेजे खातीर 2021 आनी 2012 अशे दोन प्रोजेक्ट दाबाळच्या फिरंगी बांदाचे आनी एक अहिल्याबाई सरदेसायाचो खणीचो पास जाल्ले आसा। 2012 ते आज पर्यंत एक पयसोय खर्च जालो ना, सरकारान करूं ना। कित्याक लागून उरला हें? सरकाराची कितें कळना राजकारण कसलें म्हणून। 2012 फिरंगी बांद्याचो पर्रीकर आसतना, मनोहर भाई आसतना पास जाल्लो प्रोजेक्ट सुद्दां केला ना सरकारान। आनी 2021 अहिल्याबाई सरदेसाय मायन आसा, पीठ आसा हांगा खंय सावरगाळी, ते मायनीचें उदक काडून ओपा व्हरप अशें थारलें। तेजी सगळे प्रोसिजर जालो, पूण तें आडायलें आनी अंदू आमी टोटल मेले। आयुश्या पयली फावटी हो दुश्काळ पळयलो आमी। न्हंय आनी व्हाळ सुक्यार पडिल्ल्यान दाबाळच्या लोकांक कुळागर काबार जावपाचो भंय पडला। पावस बेगीन आयलो ना जाल्यार इतल्या वर्सांची मेहनत फुकट वतली अशें लोक उलोवन दाखोवपाक लागल्यात। हो आमचो दाबाळ जो गांव आसा पळय, कंप्लिटली सगळो फिरंगी बांदाचेर अवलंबून आसा। फिरंगी बांद सादारण हांगसरल्यान 3 किलोमिटर आसा आनी तो बांद बांदले नंतर जे सकयल उदक येता ते पाटांतल्यान ते दाबाळ गांवां लागता। आतां ते बांदाकच उदक ऑलरेडी कमी जाल्लें आसा, म्हणजे वॉटर लेवल सकयल देंवल्लें आसा। त्या बांदाक जें उदक येवपाचें आसा ते वयले जे गांव आसा, कळसय, किल्लपाल ह्या वाटेन, परत त्या वाटेन साटगाळ, होळुलें, ते वटेच्यान वागोण तशें उदक येता। पूण तें उदक जें येवपाचें आसा तो सोर्स कमी जाल्लो आसा। तें जर उदक येतलें जाल्यार आमकां एक 2 सोर्स आसा। आमी सरकारा कडेन मागता की एक तर अहिल्याबाई सरदेसायाची मायन आसा, पीठ आसा, तें उदक जर काडून हेतू घालीत आपले किल्लपाली फुडें
जाल्यार तें उदक तेवटेच्यान येवन तशें हे बांदाक येवन हे दाबाच्यान जे एक्सेस जाता उदक तें ओपो वचूंक शकता. दुसरो सोर्स आसा आमकां सेजा मायनीचो. सेजा पिठान भरपूर उदक आसा. तें उदक घालीत जाल्यार कंप्लीट ही सायड कंप्लीट सुकी जावन परत तें ओपो जाता. आमी सरकारा कडेन मागता की दाबाळ गांव जर वाचयतले जाल्यार 2 पिठांतले खंयचे तरी एक उदकाचे सोर्स आमकां चालू करचो आनी तो सुद्दां मार्च एंड सुद्दां. मार्चाक जर घालीत जाल्यार एप्रील मे फूल मे आमकां सगळ्या उदक मेळटा आनी कुळागरां वाचोवंक शकता. खूब कश्ट करून रातीचो दीस करून उबी केल्ली ही कुळागरां उदकाच्या उणावाक लागून काबार जावपाचे वाटेर आसात. फावो त्या प्रमाणात उदक मेळनाशिल्ल्यान कुळाघरांतलीं झाडां मरपाक लागल्यात. देखून जाणटेल्यांनी उबी केल्ली ही कुळागरां वाटोवपाक सरकारान जाता तितले बेगीन आमकां उदकाची पुरवण करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागले. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकार. नव्या संसद भवनाच्या आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. सकाळच्यान संसद भवनात विविध कार्यावळीचें आयोजन लेगीत केल्लें. होम हवनापासून ते राजदंडाची प्रतिष्ठापना करपा मेरेनच्यो सगळ्यो विधी संसद भवनाच्या उक्तावणा वेळार केल्यो. संसद भवनातल्या सुचोवणी फलकांचें लोकार्पण करून लोकसभेच्या अध्यक्षतेच्या कदेला कडेन सेंगोल दवरली. ग्रामसभेच्या एजेंडा वयल्यान चिंबेल ग्रामसभा बरीच तापली. ग्रामसभेच्या सुरवेकूच जेन्ना चिंबेलच्या सचिवान एजेंडाचे वाचप केलें तेन्ना थळाव्यांनी बोवाळ घालीत ही एजेंडाची प्रत ग्रामसभा सुरू जावच्या पयलीं कित्याक दिवना असो प्रस्न करून सचिवाक उजरावन काडलो. एजेंडा पयलींच कितें आसा तो कळपाचो नेम नाशिल्ल्यान ही ग्रामसभा तहकूब करपाची मागणी जावपाक लागली. पूण सरपंचान अचकीत ही ग्रामसभा तहकूब जाल्ल्याचे जाहीर करीत पंचायतीन आपली वाट धरली. पूण फुडली ग्रामसभा केन्ना जातली हें सांगूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बरोच बोवाळ केलो. इंदिरा नगरात बेशिस्त पार्किंग, मुसुंडी आनी हेर विशयाचेर कांय चर्चा जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी भरपूर तिडक उक्तायली. जाल्यार तहकूब केल्या ती ग्रामसभा फुडल्या आयतारा जातली अशें सरपंचान सांगलें. सरपंचान फुडल्या आयतार जाल्यार फुडल्या डेट मध्ये फुडल्या संडे घेता जेन्ना पंचायत हे करता तेंच्यांनी अजेंडा जो कितें आसा हाचे मिटिंगेचो तो सारको लोकांक कळपाक जाय आशिल्लो, ग्रामस्थांक कळपाक जाय. दुसरी गोश्ट कशी जाला जे कितें सगळें आसा एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आनी हें जें कितें हें आसा तेजेर मान्यता घेवपा खातीर खुबशे प्रपोजल आसा. सो जेन्ना तुमी फाटलो आपलो परफॉर्मन्स दाखयता तो लोकांक इन एडवान्स कळपाक जाय. इन एडवान्स कळपाक जाय म्हटल्या बरोबर कशें आसा ते लोकां समोर येवपाक जाय न्ही. आनी आयज तुमी डायरेक्ट येतले हे म्हणटले अजेंडा म्हणटले आनी कितें म्हणटले सांग पळया अशें अशें आसा. आमकां एडवान्स बाबा तुमी कितें केलां ती कॉपी मेळपाक जाय न्ही, ग्रामस्थांक मेळपाक जाय न्ही. वेबसायट जी आसा वेबसायट आसा ती तेंची म्हणटा कितें पयलीं सांगलें तेंच्यांनी सारकी आसा सारकी जर आसत ती तुमी कितें करपाक जाय ती वेबसायटीचेर ते घालपाक जाय आशिल्लें. आतां ते सांगता परते सांगता कितें ना वेबसायट आसा ती सारकी ना. ओके, जर तर वेबसायट जर सारकी ना जे कितें डॉक्युमेंट आसा कळ्ळें न्ही जे लोकांक दिवपाचें आसा ते हार्ड कॉपीन दिवपाक जाय. सो तें ना. आम्ही सगळे रावला सरपंच आणि सेक्रेटरी आणि व्हिडिओचो ऑब्झर्वर भितर बसून कॅबिनान मिनिट्स बरयता. हे फर्स्ट टाइम जाल्ले आसता ग्रामसभेचे मिनिट्स. ग्रामसभा मेंबर हांगा मत मिनिट्स भितर बरयता. ऑब्झर्वर रिपोर्टूय आपलो भितर बरयता. धुमस्कराक फोन मारला दिसता. आणि एक नेवी गजाल झेडपी मेंबर येयल्लो आसा मेर्शेचो चिमला पंचायतीक लागता तो 11 येयलो ताका खबर पावोंक ना दिसता मेर्शे ग्रामसभान कितें चल्ला ते. आतां आमी रावला आमकां दिसता एमएलए येतलो म्हणून रुदल फर्नांडीस कित्याक तो 3 ग्रामसभा येवंक ना. सो आमी सगळे लोक रावलेले आसा. सरपंच आमकां कितें सांगतलो तो भितर आमी वचना कित्याक भितर तुमी आमकां मारप
करपाक येता मागीर दांडे बिंडे सगळे काडटा मागीर आमगेर केसी जाता. सो आमी भितर वचना लोक ही आमची ही लस जाल्ली आसा परत आमची गांवकारांची लस जाता आनी पंच मेंबर आहा पंच मेंबराक विचारता कितें जालां तें डिसिजन 15 दीस जावन तो म्हणटा एडजन करता मागीर म्हणटा संडे मात ते मिनीट जावंक जाय रिकॉर्ड जावपाक जाय रिजन जावपाक जाय आनी सगळ्यांची सहमती घेवपाक जाय ते सांगनासतना भितर गेला उठून गेला अपमान करता हो. आयची जी ग्रामसभा आसली ती आमी एक्सटेंड केल्ली आसा फुडल्या संडे आमी घेवपाची आसा एडजंट करून आमी फुडल्या संडे केल्ली आसा. फक्त कित्याक लागून जे लोकांनी जे प्रपोजल घेतलेले तशेंच आमी तिंका हार्ड कॉपी दिवंक ना म्हणजे तिंका प्रोसिडींग करपाक जाय दिवंक ना म्हणून आमी फुडल्या संडे आमी ज्या दिसा तिंका जे प्रोजेक्ट येयला पळय त्या तिंका आमी सायड प्लस इन्स्पेक्शन काडलेले दिसा आनी जी कोण कंप्लेन जाली तिंका नोटीस धाडून येयली ती नोटीस ते पावूंक ना त्या टायमार आनी जी कोण ते प्रोजेक्टाचे तेणी आमकां एफिडेविट दिल्ली आसा तेजी बाबतीन की जी वायट आनी ती ब्लॉक बीन करपाची ना आमकां एफिडेविट दिल्ली आसा पंचायतीक दिल्ली आसा ज्याचा आमी ताका स्टॉप प्लस इन्स्पेक्शन म्हणून मागलेली आनी जे कोणें ऑब्जेक्शन घातलें ताका नोटीस काडून त्या दिसा सायडीर तिंका आपयलें ते पंचायतीन येवंक ना सायडीरूय पावंक ना ते कोणें ऑब्जेक्शन घातलें तेजें. गोंयांतल्या गांवांनी आप मजत गट आपले सामान विकपाक बसतात पूण तांचे कडल्यान पंचायत वा पालिका सोपो घेतात. हो सोपो कर घेवप बंद करचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान केल्या. हे विशीं आमदारान पंचायत मंत्री माविन गुदिनोक पत्र बरयलां. आज श्री मोविन गुदिनो आमगेलो पंचायत मिनिस्टराक एक लेटर धाडली आहा सुमार आतां एक 5-6 दीस जावन गेले आनी मुगे रिक्वेस्ट आहा मुगे कलिगाक मोविनाक की जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आहे हे सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी वुमन एम्पावरमेंट करपा जाय म्हणून आमी हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक वी हॅव रजिस्टर्ड देम under the National Rural Livelihood Mission NRLM and they are formed under GSRLM स्त्री शक्ती आणि आम्ही स्त्री शक्ती म्हणून स्कीम काढलो आहे सगळे पळय पूण जेन्ना हे जी बायल आहे आमगेली जे कितें ते तेंगेले प्रोडक्ट्स करून गांवांनी म्युनिसिपालिटीनी विलेजीनी जेन्ना बसताय विकपाक जायते गांवांनी जायते म्युनिसिपालिटी एरियान तेमकडे बसकी घेताय सोपो घेताय म्हाका सदां सोपो आनी बसकी जे पंचायत या म्युनिसिपालिटी तेंको घेताय तेमी बंद करचें. पयलीं पंचायत घेताले पंचायत टेंडर्स दिताय सो पंचायतीक स्ट्रिक्ट एक लेटर धाडची एक नोटिफिकेशन काडचें धाडची की तुमी हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आहाय जे रेजिस्टर्ड आहाय तेमकडे सोपो आनी हो जी बसकी आहा ही घेवची न्हू. आय थिंक दीस इज गोइंग टू बी अ बीग बुस्ट आज गरज आहा कित्याक बायलांक खूब त्रास करताय जे बसकी घेताय तेंकां एक पाट समजना एब्युजीव लँग्वेज उलयताय. म्हाका जायत जाणांक बायलांक डिफरंट विलेजींनी डिफरंट वाड्यांच्यो डिफरंट गांवच्यो बायल म्हाका सांगो येयल्ल्यो आनी तेमी म्हाका मेमोरेंडमूय दिलो जायत जाणांनी. सो बेजीस ऑन दॅट आय हॅव रिटन दीस लेटर. सो आय थिंक इट इज दीस गव्हर्मेंट मस्ट अंडरस्टँड की ग्रावंड रियलिटी कितें तें फकत त्यो स्कीम केल्यो आनी ते स्किमी काय ओट ना म्हणल्यार जायना. ती बाबडी स्ट्रगल जावन ते इंकपा पावताय आनी तुमगे पंचायत्यो आनी म्युनिसिपालिटी जे आहाय ते टेंडर दिताय आनी ते टेंडर घेताय ते हप्तो घेताय. 3 बायलां बियर घेवपाक आयली आनी गल्ल्यार हात मारलो. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें पूण ही खबर खरीच आसा. आयतारा वास्कोच्या बायणा वाठारांत हो प्रकार घडलो. सकाळी सुमार 11 वरांचेर 4 बायलां आनी 2 भुरगीं एका सोऱ्याच्या दुकानाचेर बियर घेवपाक आयिल्लीं. बियरीचें नांव खबर ना पूण ही दाखय ती दाखय म्हणून बेटीच बोटां दाखोवपाक लागली. इतले मजगतीं एकल्या भुरग्यान गल्ल्यान हात घालो. दुकान धन्यान हो प्रकार पळयलो आनी 2 कानार ओडलीं. पुलिसांक आपयले जाल्यार तांणी थंयच्यान पळ काडली. अटेम्प्ट टू रॉबरी झाले ते हांवें फॉईल केले तुमचे. किती झाले ॲक्च्युली कितले बायलां येयल्ले? टोटल 3 व्हडली बायलां आसलीं आनी 2 ल्हान भुरगीं आसले.
कितें जालें हांव ती म्हाका येयले आनी म्हाका सांगलें बियर जाय म्हणून आनी तांकां विचारलें कसले बियर जाय ती म्हणून ते ग्रीन कलर तांकां नांव खबर नासलें बियराची ती बेश्टे म्हाका कन्फ्यूज करपा लागून तेंच्यान जालें वो दिखाओ तांकां नांव खबर ना ग्रीन वाला दिखाओ रेड वाला दिखाओ तशें म्हणूंक लागली आनी इतल्यान कितें जालें तेंच्यान ते ल्हान भुरगे भितर जाले ते कावंटरा वयल्यान पयशे काडपाक आनी हांव तयार जालो मॅडम म्हाका ते तशें फ्रिजा फाट्यानूच दवरपाक सोदताले कन्फ्यूज करून आनी तितल्यान ते भायल्यान मराठीन कितें सांगलें ताका आतमध्ये जा कावंटर उगड तितल्यान म्हाका मातशें मायंडाक हें जालें स्ट्रायक जालें कितें तरी आसा म्हणून गडबड तेन्ना हांव फाटीं येयले परत कळलें की ती ल्हानशी चेडूं आसली ती तितून कावंटरान पयशे घालून काडून बॅगान घातली कित्याक ताका धरलें आनी 2 कानार उडयले तितले म्हाका ताका 2 मारता म्हणल्यार तेंच्यांनी तें गांवले जावळी हांगचे गावले पूण कांय चोरी जावंक ना चोरी जावना आतां आमी चोरी रावल्या थँक्यू सर कितल्यांक सुमार जालें ही आतां 11:30 गांवांची उदरगत जावपाकूच जाय पूण सैमाचो इबाड करून गांवांची उदरगत जातली जाल्यार ते कोणाकूच मान्य जावचें ना चिंबलाच्या बाबतीतूय होच प्रकार घडपाक लागला चिंबला गांवांतल्या मड्ड्यार दोंगुर्लेचेर येवपी बांदकाम प्रकल्पाक लागून गांवाचें अस्तित्व धोक्यांत आयलां थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण हे दोंगुर्लेचेर आदिवासी समाजाचे लोक मेल्ल्या लोकांची मडी पुरताले देखून ह्या दोंगराक मड्यार अशें नांव पडलां पूण आतां ह्या दोंगराचें अस्तित्व धोक्यान आयलां दोंगरावेली पोरणी आनी व्हडली झाडां कातरून दोंगर बोडको केला ते भायर मसुंडे मेरेन वचपी वाटूच नगर नियोजन खात्याच्या आराखड्यांतल्यान गायब जाल्या एक व्हडलो जो बिल्डर जो आसा अडवल पालकर म्हणून तो हांगासर ह्या जागेचेर हांगासर एक प्लॉट डेव्हलप करपाचें काम चल्लेलें आसा आनी एका तेणी नांव दिलां सेरीन व्हॅली म्हणून सेरीन व्हॅली म्हणून तो सांगपाचें अशें की ताणें जो TCPक प्लान जो हे केलो प्रोड्यूस केला तेतून आतां असो म्हाज्या फुडल्यान जर पळयलें जर जायत डायरेक्ट असो जो रोड जो आसा हांगासर आसा ती आमची मसण आसा चिमलकारांची हांगासरले आमचे सगळे जे चिमलचे जे लोक आसा गवळेबाट म्हण शिरेन म्हण हे सगळे लोक आसा ते हांगासर आमचे जे प्रेतां आसा ती हांगासर येवन जळयता तो जाला कशें हो जो प्लॅट हें करतना आतां तेणी ज्या अर्थान हांगासर हो रोड दाखोवंक ना त्या अर्थान तेज्या हितून मनान कितें तरी काळें बेरें आसा हांगासर व्हडलो कितें स्कॅन्डल तो करपाचो आसा गोंयान आदींच बेकायदेशीर बांदकामां वाडपाक लागल्यान दोंगर कातरपाचें प्रमाण वाडपाक लागलां नगर नियोजन खात्याच्या आराखड्यांतल्यान पारंपारीक वाटो आनी हेर गजाली एकाद्र्या जादू प्रमाण गायब जावपाक लागल्यात चिंबलाचे बाबतीन असोच प्रकार घडला दोंगराचे मसुंडे मेरेन वचपी पारंपारीक वाटूच आराखड्यांतल्यान गायब जाल्या हो नेमको प्रकार कितें हें थळाव्यांकूय कळना सर्वे नंबर 57/2 शिरेंड वॉर्डान आमी चिंबला गांवान आसा मोड्यार म्हणटा हांगसर खुबशे इश्यूज आसा हांगसर ऑलरेडी चिंबला पंचायतीन ऑलरेडी मेगा प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून 2022 आमी परत ग्रामसभेन ठराव मांडलेलो आसा की उदकाची शॉर्टेज आसा मागीर लायट सारकी ना मागीर बेजीक फेसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना मागीर भायलो लोक हांगसर येता म्हणून एक मेगा प्रोजेक्ट्स नाका आनी मल्टी ड्वेलिंग युनिट्स 1 घर 2 घर येता चलता आमकां रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स व्हडले प्लॉटिंग तशें ना सो हो प्रोजेक्ट आसा सिरीन व्हॅली हांगसर तेंच्यांनी 51 प्लॉट्स आयडेंटिफायड केल्ले मार्क केल्ले आसा तेच्याकून चडूय मागीर जावंक शकता कळ्ळें न्हू सो हेजेर आमकां ठाम विरोध आसात ते आसतनाय पंचायतीन ऑलरेडी लास्ट सप्टेंबराक जी नवी बॉडी जाला तेंच्यांनी ऑलरेडी रेजोल्युशन दिला की जेन्ना TCPचे हो पेपर हाडून दितलो अडवाल प्रकल्प कंस्ट्रक्शन पेपर हाडून दितलो तेन्ना आमी एका लायसन इश्यू करतले आनी सप्टेंबर जावन मागीर बॉडी मिटींग जावन ह्याच वॉर्ड मेंबरान प्रपोज केल्ले सरपंचान सेकेंड केल्ले आनी मागीर ते रेजोल्युशन पास केल्ले आनी मागीर मार्चान सेक्रेटरीन जशें की TCPची अप्रुवल मेळटा सेक्रेटरीन ते मागीर ताका परमिशन दिला नगर नियोजन खात्यान ह्या बांदकाम प्रकल्पाचो मॅप तयार करतना ही वाटूच काडून उडयल्या इतलेच न्ही जाल्यार ह्या प्रकल्पा खातीर कदंबा बायपासा कडल्यान रस्तो बांदपाची मेकळीक दिल्या गांवांतली पयलींची एक मसुंडी बिल्डर लॉबीन मोडून उडयली देखून आतां ही मसुंडी थळाव्यांच्या हातांतल्यान वचत म्हणून लोकांक भंय पडला ह्या सगळ्या प्रकारा वेल्यान थळाव्या लोकांनी पंचायतीचेर फारपेट केला पयलींच पंचायतीक सांगलेलें कितें हांगा मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आनी हांगा हे प्रोजेक्ट 51
फ्लॅट येता हांगा ह्या हेजेर मोड्यार म्हणटात ते जागेर आनी आमची सायडीकूच मोसोड आहा ती मोसोडूय दाखोवंक ना आनी तो 6 मिटर रोड आहा तोय दाखोवंक ना आनी हांगा जी झाडां कट केला म्हणून आमकां बाय कितके प्रॉब्लेम जातले तुमी जाणा आसतले मेन हे दोंगर कट करूंक जायना हांगा कट केला हिंगा बोरवेल मारतले ते आमकां त्रास जातलो सकयल बांय आमचे सुकून वयतले आनी आमच्या लोकांक इतके त्रास जातले की उदकाक एका टेबाक रडचे पडटले आतां मागीर बिस्लरीसून बॉटली मेळचे ना टॅबलेटी घेवचे पडटले कित्याक आतां उदक शॉर्टेज आहा आतां आमकां 4 वरांनी उदक येता हांगा आनी मागीर उदकूच मेळचें ना हांगसर सांगपाचें म्हणल्यार हांव सगळे चिंगोलच्या लोकां कडेन मागता की एका सगळे लोकांनी सपोर्ट करचो की ही मोसोड आमकां अडोवपाक. दोंगर बोडको करून चिमला एक प्रकल्प येवपाचो आसा. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार गांवांत साधन सुविधांचो उणाव जातलो अशें थळावे म्हणटात. दोंगर काबार करून कांय जाण एक प्रकल्प हाडपाचे वाटेर आसात पूण थळाव्या लोकांचो ताका खर विरोध आसा. मड्यार दोंगुरलेर येवपी हो प्रकल्प गांवच्या अस्तित्वाच्या मड्यार येवचो न्ही अशें थळाव्यांक दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीत नार्वेकर. कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयाचेर बरीच तापली. ग्रामसभेत कब्रस्तान, सीसीटीव्ही कॅमेरा, कोयर आणि बस स्टँड या विशयाचेर लोकांनी बरोच बोवाळ घालो. कब्रस्तानाचो विशय तर लोकांनी उखलून धरिल्लो. सरपंच संजना नायकान नागरिकांचे सगळे प्रस्न आयकून घेतले. उपरांत ताचेर विचार करून सगळे प्रस्न सोडयतली अशें उतर तिणें ग्रामसभेत दिलें. खुबशे क्वेश्चन कमिशनांनी डेव्हलपमेंटाचे आनी इम्प्रुवमेंट पार्टाचेर रेज केल्ले आसा. तातूंतले मेजर पॉयंट हे आशिल्ले की एक कब्रिस्तानाचेर पंचायत बॉडीन अर्लियर डिसिजन घेतला की बायलॉज फ्रेम करतले. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ कब्रिस्तान कमिटी जातली आनी बायलॉज आर ओपन टू ऑल द ग्रामीण फॉर देर सजेशन्स. हे बायलॉज सजेशन घेवन रुलींग म्हणल्यार कॅबिनेट आसा तेजेर आमी फायनलायजेशन करून नेक्स्ट कावन्सिलीक आमी हे प्रेजेंट करतले इन फ्रंट ऑफ द पीपल. नेक्स्ट इज सीसीटीव्ही कॅमेरा. सीसीटीव्ही कॅमेराचेर खुबशे आर्ग्युमेंट्स जाल्लेले आसा. क्लियरिटी करपा खातीर आमी गव्हर्मेंटान प्रॉमिसीस दिल्या की आमी कॅमेरांचेर एक हे करतले आनी सर्वीस मनशाचेर जे फाटलो जो टर्नियरांचो कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्लो कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो ताका आमचो कंटिन्यूस फॉलोअप आसा. जे कॅमेराज रिप्लेस इन द रिजन फॉर मेंटेनन्स आर नॉट बीन रिइन्स्टॉल्ड ताका आमी फायनली पुलीस कंप्लेंट घातलेली आसा. अदर दॅन दॅट विजिलन्स मागला तेजेर आमी नोटीस घेतला आनी विजिलन्स आमी घालतले कॉन्ट्रॅक्टराचेर. बुश कटींग आनी गार्बेज कलेक्शन हितून खूब स्कॅम जाल्ले आहा म्हणटा पळय खूब पयशांची लोकां मदीं आसा. बट एज ऑफ नाव आमच्या कमिटीन थ्रू आउट होल प्रोसेस रिकन्स्टिट्यूट करपाचें चिंतलां. तेचे कडल्यान डार्क स्पॉट्स कितके आसा ते रिव्हेरिफिकेशन जातले. गाडयो गार्बेजाच्या कलेक्शनाक कितके लागल्या पावर कितको यूज करता अशें आसा की फॉर द पास्ट वेजीस आर ऑल्सो बीन रेज. तुमी पळोवपाक गेल्यार फाटलो जो मनीस दिसोडो घेता तो आयज दिसोडो सुद्दां वाडलेलो आसा. सो ह्या खातीर लेबर वाडयल्या प्लस लेबर पर आवरूय रेटूय वाडलेलो आसा. त्या खातीर आमी ग्रामिस्तान हें प्रॉमिस केलां की ही फायल रिकन्स्टिट्यूट जातली आनी तेजें रिव्हेरिफिकेशन जातलें आनी वील बी प्रेजेंटेड इन द नॅशनल. बस स्टॉपाची एक मागणी केल्ली ग्रामस्थांनी रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा आनी तो रिजोल्युशन फॉलो केल्लो जाता. सगळे आमी बरे भशेन चलयतले. आमची हितून सगळे ग्रामसभेक बरे भशेन आसा. एक गार्बेजीचे आसा, एक हेजे टेंडराचे आसा, लेबराचे आसा आनी जे लेबर आमचे एक्सपोर्ट जाल्या ते आमी अशे प्रस्न घेवन कब्रस्तानाचो विशय येयलो तेजेर कितें डिमार्केशन करपाचें. कब्रस्तान जे आहा पयलीं ते डिमार्केशन करपाक येयला ते कितें तुमी डिमार्केशन करतले.
सगळ्या पालिका वाठारांत पावसा पयलींच्या नितळसाणेच्या कामाक सुरवात जाल्या, पूण मुरगांव पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 6 मात घाणयाऱ्या उदकाची टाकी अजूनय खाली केल्ली ना। हे टाकयेन उदक साचून उरलाच, ते भायर प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो आनी हेर नाका जाल्लो कोयर भितर साचला। ताका लागून पावसान जळारां पसून डेंगू आनी मलेरिया सारकीं साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत समाज वावुरपी शंकर पळजीन उक्तायल्या। आम्ही आता चौथी फावट ह्या टाकये कडेन येयल्या आमी आनी ही टाकी आजून मेरेन कन्सर्न वॉर्ड कावन्सिलर आहा, म्युनिसिपालिटी आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आहा, हे कोणूच इनिशिएटीव घेवपाक सोदिना खाली करपाक। सो आयज आमी ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यां बरोबर उबे आहा हांगासर, कित्याक तर आयज ही भुरगीं इफेक्ट जावंक शकता। डेंगू आनी मलेरिया जर कोणाकूय जालो न्हू कितें जाल्यार लोकांचो जीव सुद्दां वचोंक शकता। सो आयज ही भुरगीं डिमांड करतात कितें हेची दखल लोकल आमदारान घेवपाक जाय, कावन्सिलरान घेवपाक जाय, म्युनिसिपालिटीन घेवंक जाय, चीफ ऑफिसरान घेवपाक जाय, कितें मामलेदारान घेवपाक जाय, मागीर बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा, हेल्थ डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी घेवपाक जाय। आनी हांव गोंयच्या सीएमा कडेन मागता की आयज जेन्ना तुमी डेंगू आनी मलेरिया मुक्त गोवा करपाक सोदता तेन्ना हे कितें काय म्हणून हांगासर मुर्मुगांवान आयज मुर्मुगांव डेंगू आनी मलेरियाची फॅक्टरी जावन पडलेली आसा आनी तुमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे येतात आनी परत परत आमची बेरलां वतयतात, आमकां उदीक येयना, आमकां उदीक एक वर येता। कितें अरे आमच्या आवय बापायन हाल काडले ह्या उदका खातीर आनी तुमी आमचें उदीक उडयतात। आनी आयज जेन्ना हे कन्स्ट्रक्शन सायटींचेर 3-3, 4-4 टाकयांनी उदीक भरला आनी घाण उदीक वास मारता, जळारी हांगासर ब्रिडींग ग्रावंड जाल्लो आसा, कितें त्या टायमाचेर तुमी सिरियसनेस म्हणटा ते मात सुद्दां घेयना। आमी परत परत उबे रावतले आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी रस्त्यार हाडटले जो मेरेन तुमी ही टाकी खाली करिना तो मेरेन। कितें हांव म्युनिसिपालिटीक शिटकावणी दिवपाक सोदतां, आमी खंयच्या लेवलाचेर वयतले, कित्याक जेन्ना डेंगू आनी मलेरियान जेन्ना कोण मरता न्हू तेन्ना त्या मनशाक दूख जाता, त्या फॅमिलीक दूख जाता। अरे आवय बापूय बेकार आसा हॉस्पिटलांनी वचून तेंचे बरोबर रावपाक, आनी आवय आनी बापायक जर डेंगू मलेरिया जालो ही ल्हान ल्हान भुरगीं वचून तेंच्या बरोबर रावतलीं कितें रे। हांव तुमकां परत एकदां शिटकावणी दिता, जर सपोज ही टाकी 2 दिसां भितर खाली जायना जाल्यार ही टाकी हांव खाली करतलो आनी मागीर कितें करूंक जाय न्हू तें हांव करतलो। अरे निर्लज्ज मनशानू, लाचार मनशानू, मात तरी ह्या भुरग्यांचेर तरी दया माया करा आनी ती टाकी खाली करा। डेंगू आनी मलेरिया मनीस मरोंक शकता, हे स्लोगन्स पळयात। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।